म्हजी ही अमरनाथ 5वी वारी। तर खूब जाण म्हणटात काश्मीराक सद्या अस्थिर जाल्लें आसा, थंय वचप म्हणल्यार मातशें रिस्की, पूण आमकां कसलोच भंय ना। आमचे मुखार आमचे बरोबर प्रत्यक्षान देव आसा, तसोच शंकर भोलेनाथी आसा। आमी अमरनाथ सहज आनी कसलोच त्रास जायनासतना वचून येतले, ही म्हाका फूल खात्री आसा। आमी गेल्ल्या वर्साय बी अमरनाथा वचून आयल्या। बाईच्या मार्गदर्शन आमकां बरो थंयचो देवाचें दर्शन जाल्लें। अंदूय बी म्हाका उमेद आसा आमी दर्शन बरे भशेन घेतली आनी बरे भशेन येतली। जवळ जवळ 33 वर्सां जाली हांव अमरनाथ कंटिन्यू वचत आसा। आनी त्याच बरोबर म्हजे बरोबर हांव गोंयच्या विविध थळांतले गांवांतले लोकांक घेवन ते जे अमरनाथाचे भक्त आसात तांचे संबंदी तांकां दर्शन घडचें, आणखी तांची पुण्य तांकां प्राप्त जावचें, खंयचे तरी जन्माक केल्ल्या तांच्या पुण्याचे तांकां फळ हांगा जागृत अवस्थेत मेळचें म्हणून अमरनाथची यात्रा दर वर्सा आमी आयोजन करतात। हातूंत भितर फक्त तांचो खर्च जो पळय जाता तो तांणी सगळे एकमेकाचे वांटून घेवन ते आपआपल्या एकमेकाचो खर्च भागयतात। हांगा तशें पयशाची कांयच ना, फक्त हांगा भक्ती होच पयसो हांगा आसा, भक्ती होच हे धन हांगा आसा। आनी ताका लागून आज जवळ जवळ 70 जाणांचो आज पंगड आमचे बरोबर आज अमरनाथ वता। बम 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 बम